blood. Till today, blood is not produced in machines. We are the producers, human beings. आम्हीच दिवंक जाय रगत कोणाचो जीव वाचोवपाक. अशें कॅम्प करता म्हणून ब्लड बँकान सगळे ग्रुपाचे बरे स्टॉक आसता. अशें वॉलंटरी डोनेशन कॅम्पाक आमी ऑलमोस्ट एवरी डे वयता एंड देर इज लोक दितात म्हणून रगत ब्लड बँकीन ग्रूप आसता न्हू A, B, O, AB. सो ऑल ब्लड ग्रुप्स देर इज इनफ स्टॉक सच दॅट एमर्जन्सीच्या टायमार जेन्ना कोणाक रगत जाय सोयरी दायरी सगळी मागीर येतात. पण ब्लड बँकीन तो ग्रूप उमके पेशंटाचो उमको ग्रूप RH नेगेटिव्ह इज अ रेअर ब्लड ग्रूप. दॅट ग्रूप ऑल्सो इफ वी हॅव इनफ स्टॉक ते आमी इश्यू करता. एक पाट ब्लड बँकीन रिक्वेस्ट येता एक्सिडंट केस बेशूद आयला ब्लिडींग ऑर प्रेग्नन्सी ब्लिडींग केसीस काम ब्लड ग्रुप त्यांचं नाव पासून खबर आसना अननोन म्हणून येता फक्त हॉस्पिटल नंबरान येतात ब्लड बँकेन. द रिक्वेस्ट कम्स टू ब्लड बँक एज अननोन. वी डोंट इवन नो द नेम ऑफ द पेशंट. वी सी द ब्लड ग्रुप वॉट एवर क्रॉस मॅच ब्लड अँड ब्लड इज इश्यूड. 10 वयता 15 वयता 20 युनिट वयता अँड दॅट पर्टिक्युलर लायफ इज बींग सेव्ड. आणि मागीर 2-3 वरांनी बाय इवनिंग देन द रिलेटिव्स कम. So you see, it is you, the donors who are donating blood are the actual heroes who are saving lives. तुमची एक बाटली जे तुम्ही आयज दितले, whoever is going to be donating blood, आम्ही ब्लड बँकान कंपोनंट सेपरेशन युनिट आसा. तुमचे एक युनिट ऑफ ब्लड इज डिवायडेड इंटू कंपोनंट्स, पॅक सेल्स, प्लाज्मा and platelet concentrate. Of plasma we also prepare cryoprecipitate. So you save around 3 to 4 lives when you donate 1 unit of blood. And how much is that 1 unit? It is only 350 or 450 ml. A person once tumche weight is more than men and women. Once you are between the age of 18 to 60, you can donate blood. Regular donors can still donate even till 65. The age limit is increased till 65, which we take in blood bank. इट वूड बी बेसिकली रिपिटेशन आय वूड से. आमी म्हणटा की रक्तदान हे महादान आसा. कारण कितें तर रक्त आमी खंयच्या शॉपार वचत किंवा खंयच्या फॅक्टरीसून विकत हाडूंक शकना. ते आमकां एक मनीस दुसरो मनशाकूच दिवंक शकता. ब्लड डोनेशनाची गरज किंवा ब्लडाची गरज केन्ना आसता की पेशंट कोणूय एमर्जन्सी सिट्युएशनान हॉस्पिटलान पावलो. तो केन्ना पावता वाटेर खंय एक्सिडंट जालो, पॉलिट्रॉमा जाली, खूब ब्लड लॉस जालें, पेशंटाक रक्त घालपाची गरज आसता. त्याच बरोबर प्रेग्नंट बायलां डेलिव्हरीच्या टायमार खूब ब्लड लॉस जालो तांकां रक्त घालपाची गरज आसता. दोतोरान सांगले त्या प्रमाणे भुरग्यांक सुद्दां सपोज थॅलेसिमिया म्हणून नांवाचे जे कॅन्सर्स जाता किंवा ल्युकेमिया नांवाचे कॅन्सर्स जाता ह्या टायमार ब्लड घालपाची गरज आसता. त्या शिवाय आमचे प्लेन्ड ऑपरेटिव्ह प्रोसिजर्स आसता. मेजर ऑपरेटिव्ह ब्लड लॉस जे जाता ते म्हणजे थायरॉयड सर्जरीज किंवा कार्डियक पेशंट जे आसता हार्ट सर्जरीज किंवा स्प्लीन किंवा एनी पॉलिट्रॉमा जाता तेन्ना लिव्हर बी इनवॉल्व जाता. त्या टायमार आमकां ब्लड घालची गरज पडटा. आम्ही गेले 2 महिन्या पयलीं आमी विनायक सरपंच जालो तेन्ना साहेबाच्या बर्थडेच्या निमतान आमी कितें तरी असो कार्यक्रम करपाक जाय. जशें आमचे साहेबान 17 वर्सां एज अ चीफ मिनिस्टर म्हणून गोंयांत काम केलें. तशेंच गेली 11 फावटी ना हरच्या पयलीं इलेक्शन जिखलें आनी गोंयांत खुबशे अशे मोठे कामां केली. जावं आसतलें ती कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी आसतली. आमच्या पयलीं गोवा कसो आसलो आनी आयज कशी गोवा आसा हेका सगळ्यान जर आयज जर व्हडलो जर हात जर कोणा आसा इतले चेंज करपाक तर आमचे माजी मुख्यमंत्री माजी सभापती आनी आमचे माजी आमदार सगळ्यांचे आमचे साहेब प्रताप सिंग रावजी राणे. त्याच निमतान मागीर आमच्या सगळ्या पंचायत मंडळान चिंतलें की साहेबाक लागून असो एक कार्यक्रम जावपाक जाय की समाजान एक तेजी जागृत जावपाक जाय आनी तेजो एक खूब मोठो म्हत्व आसपाक जाय. तेन्ना सगळे आमचे पंचायत मंडळान डिसिजन घेतलें की आमी हो कार्यक्रम ब्लड डोनेशन जावचो जेणे करून आमी लोकांक खातीर हेजी मदत जावची म्हणून. आनी तेतूर आमचें इलेक्शन येवन गेलें. त्या इलेक्शनान बिजी उरले पूण आमी काही शॉर्ट पिरियडान आमच्या सरपंच इनिशिएटीव घेवन आमी तो कार्यक्रम बरो जावपाक लागून आमी हें केलें. आतां सुद्दां ऑलमोस्ट आमचे कडेन 13-14 सुमार आमचे डोनर येयल्ले आसा. तशेंच आमचे कितलेशेच भुरगे म्हणजे कामाक गेले ते आतां डोनर म्हणजे ऑलमोस्ट आमी आयज टार्गेट दवरला एटलिस्ट कमीत कमी आमी एक 30 जाण तरी आयज ब्लड डोनेट करपाक जाय आनी म्हाका दिसता ते पावपाक जाय एका मेरेन.